वेतभर जिवीत पूण संवसारभर पळजळ. तुमकां सगळ्यांक म्हजो पळजळीत असो येवकार. स्वामी विवेकानंदांचें जिवीत म्हळ्यार एक महासागर जो वेगवेगळ्या तत्वांनी भरला. तांचे जिणेची वा तत्वांची बारीकसाणेन नियाळणी करूंक बसल्यार हो जल्म पावचो ना. तांचो जल्म 12 जानेर 1863 वर्सा जालो. विश्वनाथ दत्त हे तांचे बापूय तर भुवानेश्वरी देवी ही तांची आवय आशिल्ली. ते फक्त 39 वर्सांचे सुपुल्लें जिवीत जियेले. 4 जुलय 1902 वर्सा ते बेळूर मठांत संवसाराक अंतरले. तांच्या ह्या सुपुल्ल्या जिविताचो परजळ आज लेगीत तितल्याच नेटान संवसाराक उजवाड दिता वा मार्गदर्शन करता. 11 सप्टेंबर 1893 वर्सा तांचे गुरू रामकृष्ण हांणी तांकां अमेरिकेच्या चिकागो शारांत जाल्ले विश्व धार्मीक बसकेक आपणाचो संवसारी शांती आनी सोंसणीकायेचो संदेश घेवन धाडिल्ले. जेन्ना तांणी हे बसकेक हाजीर आशिल्ल्या मानेस्तांक आपणाची भाव भयणां म्हूण उद्देशून धर्मा बद्दल आपणाचे विचार मांडले तेन्ना ते संवसाराक उजवाड दिवपी एक सुर्या म्हूण परजळीत जाले. हेच तांचे तरणाट्यांक प्रेरणा दिवपी विचार भारतांतच न्हय तर पुराय संवसाराक फामाद जाल्यात. रबींद्रनाथ टागोर हांच्यांनी तांचे बद्दल उद्देशून अशें म्हळां, इन विवेकानंदा देर इज नथिंग नेगेटिव्ह बट एवरीथिंग पॉझिटिव्ह. म्हळ्यार ते सकारात्मक विचारांचो महासागर. हेच तांचे विचार अमृतस्य पुत्रा ह्या पुस्तकांतल्यान स्वामी श्रीकांतानंद हांणी संकलीत केल्यात. तातूंतले कांय विचार ह्या पाठांत आमकां अणभवूंक मेळटात. हांव दर्या पिवन उडयन, म्हजे इत्सा शक्तीन दोंगरांचो चुरो जातलो. अशे तरेचे तेज आनी इत्सा शक्त बाळगात. खर साधना करात. अशें केल्यार तुमकां ज्या पदा मेरेन वचपाक जाय त्या उज्जेल्या पदाची प्राप्ती जातलीच. हे विचार आसात स्वामी विवेकानंद म्हळ्यारच नरेंद्र विश्वनाथ दत्त हांचे. ह्या परिच्छेदांत तांणी तरणाट्यांचे इत्सा शक्तीचेर वा विल पॉवर तशेंच तेज म्हळ्यार करेज, कॉन्फिडन्स वा नेट हाचेर अचूक उजवाड घाला. दर्या पिवप वा दोंगरांचो चुरो करप ही असामान्य गजाल म्हळ्यार सोपी गजाल न्हय वा फकाण न्हय. पूण तुजे कडेन इत्सा शक्त आसल्यार जे कठीण आसता वा दिसता ते तूं सोंपेपणान करूं शकता. अशी इत्सा शक्त आनी तेज काळजान बाळगीत जाल्यार आपणाचें जें ध्येय, म्हत्वाकांक्षा, एम वा गोल आसा तो प्राप्त वा अचीव जातलोच अशें स्वामी विवेकानंदांनी सुरवेकच म्हळां. जैत मेळोवपा खातीर वा यशस्वी जावपा खातीर स्वताक वा आपणाक सिद्ध वा प्रूव करपा खातीर सुमारा भायर चिकाटी वा जिद्द जाय. आपले कडेन प्रचंड म्हळ्यार खूब ह्यूज काउंटलेस इत्सा शक्त आनी भरपूर मनोबळ म्हळ्यार मनाची ताकद जाय. कांय लोकांचे ध्येय, एम, गोल वा फुडाराचें सपन उंच वा व्हडलें आसता. तांकां असामान्य एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करपाची खर इत्सा आसता. ते खातीर ते यत्न वा प्रयत्न करतातय बी. भुरग्यांनो, जिणेंत जैतिवंत जाल्ले मनीस कितलेशेच आसात. देखीक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जे एका साद्या वडेकाराचे पूत आशिल्ले. तांचें ध्येय उंच आशिल्लें. तांचे कडेन असामान्य करपाची खर इत्सा आशिल्ली. ते एकेच रातीन वयर सरूंक नान. आपणाचें ध्येय साध्य करपाक तांणी रातीचे दीस केल्यात. तांची आमी देख घेवंक जाय आनी आत्मविश्वासान मुखार सरूंक जाय. पूण कांय वेळार काम थोडें आनी बडबड चड अशेंय जाता. अर्थहीन म्हळ्यार अर्थ नाशिल्ली,
मिनिंगलेस टॉक बडबड केल्यार कांय साध्य जायना वा कांय करपाक पावना. जे कोण निमाणे मेरेन जिद्द वा चिकाटी धरून यत्न करतले तांकां जैत मेळटलें. आमच्या भारतांत एक दंतकथा वा फोकलोर, मिथ वा आयक्यू काणी आसा. ती काणी अशी: पावसाचे स्वाती नक्षत्र लागता तेन्ना त्या पडपी पावसाचो एक थेंबो जर शिपल्यांच्या तोंडान पडलो जाल्यार त्या थेंब्याचो मोती जाता खंय. शिपल्यांक हें खबर आसता, देखून स्वाती नक्षत्र लागता तेन्ना शिपल्यो उदका वयर येवन तोंड उक्ते करून स्वाती नक्षत्राच्या पावसाची वाट पळयतात. पावसाचो एक थेंबो तोंडान पडटकच शिपल्यो आपल्यो शिपयो धांपतात आनी दर्याच्या तळाक वचून दडून वा लिपून बसतात. थंय त्या पावसा थेंब्यांचे मोती करपान त्यो सामक्यो गुल्ल जातात. त्यो आपणाक विसरूनच वतात. कितली ही एकाग्रता वा कॉन्सन्ट्रेशन. ही एक दंतकथा वा आयक्यू काणी. पूण विज्ञान आमकां सांगता ते प्रमाण आमी जाणाच की शिपल्यांनी एक बारीक कण भितर सरता. तो तांकां सामको सतायता वा इरिटेट करता. ह्या खातीर त्यो एक एक लाळीचो थर कसो त्या कणाचेर सोडीत रावतात, जाचे वरवीं तो कण भितर लिपता आनी उण्यांत उणें 3 वर्सांनी तो सोबीत मोती जाता. जर आमी आमचें ध्येय, एम, गोल ह्या मोतया भशेन मोलादीक करतलो जाल्यार आमचे भितर आमी एकाग्रता हाडपाक जाय. आमी त्या शिपल्यावरी जावपाक जाय. त्या खातीर पयलीं आयकप, मागीर समजून घेवप, ताचेर चिंतन वा विचार करप. ज्या गजालींनी चित्त, मन थाऱ्यार वा जाग्यार उरना त्यो गजाली सोडून दिवप. भायलें विश्व आनी भायल्या गजालींचें आकर्शण, रूच, आवड वा ओड पुरायपणान पयस करप. देखीक दीसभर टीव्ही पळोवप, सगळो वेळ मोबायलाचेर होगडावप वा इश्ट इश्टिणी वांगडा चकाटां वा खबरी मारप आनी आदी. आमी ह्यो सगळ्यो वायट गजाली सोडून दिल्यो जाल्यारच आमचे भितर एकाग्रता हाडूंक पावतले. कांय जाण एखादे नवे कल्पनेच्या मोगान पडटात, ताचे फाटल्यान धांवतात. ती सादारण पोरणी जातकच ती सोडून दुसरे एखादे नवे कल्पनेच्या वा सपनाच्या फाटल्यान धांवतात. अशें करीत राविल्ल्यान आपली शक्त आनी वेळ फुकट वता. म्हूण जो एकच कल्पना घेवन ती तडीक व्हर मेरेन तिका दसून रावता ताकाच जैताचो उजवाड मेळटा. हें थोडें, तें थोडें अशें करीत जो भोंवता ताका कसलोच लाभ वा फायदो जायना. एखादी कल्पना आपणायतकच तिकाच जिणेचो हावेस वा ध्यास मानूंक जाय. तिचोच ध्यास धरूंक जाय. तिचें सपन पळोवंक जाय. आमचो मेंदू म्हळ्यार ब्रेन आनी आमचे कुडींतल्या रक्ताची दर एक शीर म्हळ्यार वेन ते कल्पनेन भरून वचूंक जाय. जैतिवंत जावपाचो होच मार्ग आसा. व्हडले व्हडले मनीस हेच तरेन निर्माण जातात. देखीक एकदां आपणाचें मोलादीक ध्येय वेचून काडल्या उपरांत ताचेच फाटल्यान लागपाक जाय. कितें करचें, कशें करचें, कितें केल्यार बरें पडटलें, कोणाचो आदार लागतलो, खंयच्या विशयांचें गिन्यान जाय पडटलें, हे आनी असले जायतेच प्रश्न सोडोवपाक जाय. हे प्रश्न सोडयतलो जाल्यार आमी आमकांच त्या शिपल्यावरी भायल्या संवसारांतल्यान धापून घेवपाक जाय. भायलो संवसार म्हळ्यार ह्या संवसारांतल्यो भुलोवपी वा फसवपी वस्तू वा गजाली, देखीक टीव्ही, मोबायल, वायट व्यसनां आनी आदी. हे हावेसा बद्दलचे प्रश्न सोडोवप म्हळ्यारच विचारांच्या आदारान हावेसाचे खोलायेक वचप. आपले मोलादीक ध्येय साध्य करपाचें आसा जाल्यार आपूण आपले भितरच रिगून चिंतनशील जावंक जाय. विचारांच्या आदारान
हावेसाचे खोलाये मेरेन वचूंक जाय. आपले मन कसलेच गजालींक बळी पडूंक, चंचल वा अस्थिर जावंक दिवंक फावना. ज्या विचारांनी आमचे मन थीर उरना तांची संगतच करप ना. खंयच्याय फळाची अपेक्षा वा एक्सपेक्टेशन धरिनासतना सामकी घटसाणेन साधना करूंक जाय. आमी जर आमचेर विस्वास दवरलो, मन घट केलें, येवपी दरेक संकट आनी दुख्खाच्या मार्गावेल्यान आमी धिटायेन चलत रावले जाल्यार आमचें ध्येय साकार जावंक कळाव लागचो ना. इश्टानू, जिणेन सुख दूख येताच. दूख आयलें म्हण भियोंक फावना. दर एके काळखी राती फाटल्यान नवो दीस उदेताच. ह्या म्हत्वाच्या वेळार स्वामी विवेकानंदांच्या सकारात्मक वा आशावादी विचारांचें तुमकां खोलायेन दर्शन जालें. कारण 10वी उपरांत तुमी तुमच्या ध्येयाचे दिकेन वतले. अशें करतना स्वामी विवेकानंदांचे जे विचार ह्या पाठांत आयल्यात तांचेर एक धांवती नदर घालुया. पयलो, स्वताचेर विस्वास दवरचो. दुसरो, ध्येय वेचून काडचें. तिसरो, मन घट करचें. चवथो, दर एक संकट आनी दुख्खाच्या मार्गावेल्यान धिटायेन चलत रावचें. आनी पांचवो, जैत मेळोवचें. वता वता तुमचे खातीर घरपाट. थोडो वेळ एकांत सुवातेर बसात. तुमचे भितरले सुप्त गुण म्हळ्यार हिडन टॅलंट्स वळखात. तुमी जर तुमचें ध्येय अजून वेचून काडूंक ना जाल्यार तें निवडात. ताचेर आदारीत प्रश्न आकारात आनी ते सोडयात. देखीक, म्हजें ध्येय वा फुडाराचें सपन हें पुराय करपाक कितें वा खंयचो विशय गरजेचो? पयशांचो अदमास, खंयचे कॉलेजीन भरती जावप, कोणाचो आदार लागतलो, इतलेंच न्हय, हो सगळो घरपाट तुमच्या निवळ अक्षरान कादेनाचेर पाठाचे सुरवेकच बरयात. देव बरें करूं.